आयटी मळाची वाढ आणि उदरगत जातली जाल्यार गांवागांवांनी स्टार्टअप सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। सांखळी अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या नवे इमारतीची बुनयाद घाले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या वेळार सहकार खात्याचे निबंधक विशांत गावणेकार, सोसायटीचे अध्यक्ष अनिल काणेकार, उपाध्यक्ष दत्ताराम पोकळे, प्रेमानंद चावडीकार, प्रदीप मळीक आनी हेर संचालक आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले। Society can take the initiatives and to coordinate with this type of movement so that नवीन तरणाटे या व्यवसायाकडे स्टार्टअप सेलाकडे जॉईन जावपाक शकता। आमकां स्टार्टअपाच्या बाबतीत म्हणजे गोंयांत जेन्ना एखाद्या वेळी ल्हानशी कॉपरेटिव्ह सोसायटी एक दोन करीत खूब व्हडल्यो जाल्यो, त्याच पद्दतीन आयटी ग्रो जावपा खातीर सुद्दां आमकां स्टार्टअप खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाक जाय। ते अशाच कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या निमित्तान एक दोन कॉपरेटिव्ह स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आमी जर युवकांक प्रत्येक सोसायटीन प्रमोट केले आसत जाल्यार इन फ्युचर स्टार्टअप इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावपाक शकता। त्याच धर्तीचेर प्रत्येक शहरात आणि प्रत्येक गावात कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा, त्याच धर्तीचेर प्रत्येक गावात आणि शहरात एक तरी स्टार्टअप सुरू जावचो। हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी प्रयत्न करचे। कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा प्रमाणे स्टार्टअप मुवमेंट, आयटी मुवमेंट गावागावांतल्यान सुरू करूया। तुमच्या सगळ्या कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या सहकार्य अपेक्षित आसा।